नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या टी टायम खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. गोंयांत मॉन्सून जालो दाखल. फुडल्या कांय दिसांत पावसाची वाडपाची आसा तीव्रता. 5 दिसांचो येल्लो अलर्ट हवामान खात्यान केला जारी. वेर्ना राती कडेन वेगान धांवपी गाडयेन दिलो गोरवांक नेटान धपको. 5 गोरवांक आयले आगताक मरण जाल्यार एक गाय जाल्या गंभीर जखमी. काणकोण मतदारसंघाक एसटी आरक्षण नाका. मतदारसंघ सामान्य गटा खातीर दवरचो उक्तो. काणकोणच्या भंडारी समाजाची मागणी. सांताक्रूज 4 खांब सांकवाळ लागसर जाल्ल्या स्वय अपघातात दादल्याक आयले मरण. पीडब्ल्यूडी खात्याच्या हलगर्जीपणाक लागून घडलो अपघात. कोर्तलो पुलिशेक पीडब्ल्यूडी आड कागाळ सांगता डॉमनीक. फातोर्डा नव्यान बांदिल्ल्या होलसेल नुस्तें मार्केटाक मेळना. मुहूर्त काम पुराय जावन विक्रेत्याक वापर करूंक दिवंक नाशिल्ल्यान उक्तायला नाराजी. एसजीपीडीए मार्केट जाला भाजपाचे एटीएम मशीन विजयाचो आरोप. आणि कोंकणी आणि मराठी रंगभूमीचे ज्येष्ठ अभिनेते आणि दिग्दर्शक अजित केरकार संवसाराक अंतरले. अभिनय क्षेत्रातल्या योगदाना खातीर फावो जाल्ले कितलेशेच पुरस्कार. आता खबरो विस्तारान. गोंयांत मॉन्सून दाखल जालो. हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण कर्नाटक, तामिळनाडू आणि बंगालाच्या उपसागरांतल्या कांय भागांत मॉन्सून दाखल जाला. फुडल्या कांय दिसांत गोंयांत पावसाची तीव्रता वाडपाची शक्यताय आसा. ते खातीर हवामान खात्यान फुडले 5 दीस येल्लो अलर्ट जारी केला. राज्यात भटक्या गोरवांचो प्रश्न वाडत चल्ला. वेर्ना वाठारांत राती कडेन एक भिरांकूळ अपघात घडलो. वेगान धांवपी अवजड गाडयेन 6 गोरवांक नेटान धपको दिल्ल्यान तातूंतल्या 5 गोरवांक आगताक मरण आयले जाल्यार एक गाय गंभीर जखमी जाल्या. ह्या प्रकरणात वेर्ना पुलिसांनी ड्रायव्हराक ताब्यात घेतला आणि फुडली चौकशी सुरू केल्या. गोंयांत विधानसभा मतदारसंघाच्या आरक्षणाचेर चर्चा चालू असताना काणकोण मतदारसंघ सामान्य गटा खातीर उक्तो दवरचो अशी मागणी काणकोण भंडारी समाजान केल्या. राज्य वेंचणूक आयोगाक दिल्ल्या निवेदनात काणकोण हो भोवसमाज आशिल्लो मतदारसंघ आशिल्ल्यान तो खंयच्याच एका समाजा खातीर राखून दवरचो न्हय अशें सांगलां. अनुसूचित जमाती खातीर आरक्षण दितनाच रोटेशन पद्दत आपणावची आनी एसटी मतदारसंख्या चड आशिल्ले मतदारसंघ वेंचचे अशी मागणी केल्या. सगळ्या सामाजीक गटांक समान प्रतिनिधित्वाची संद मेळची अशी भूमिका काणकोणच्या भंडारी समाजान मांडल्या. हांगा काणकोणा रिजर्वेशन करपाची तयारी चालू जाल्ली आसा, पण हो रिजर्वेशन आमकां नाका. ह्या रिजर्वेशनाचे हांव फुल निशेध करता. आमकां रिजर्वेशन नाका. कित्याक हो रिजर्वेशन केलो जाल्यार हांगा परमनंटली रिजर्वेशन उरतलो. ताका लागून कित्याक आमचो समाज भंडारी समाज आहा, बाकीचे इतर समाज आसात, ताका लागून ह्या सगळ्या समाजाचे अन्याय जातलो. म्हणजे हो अन्याय जावं नजो काणकोणाक. म्हणूनच हांव म्हणटा की रिजर्वेशन काणकोणा जावची न्ही. आनी जालेंच जाल्यार मुखार हांव म्हणटा कितें रोटेशन जावचें. जशें आमगे पंचायती कितें जातात, जनरल जाता, ओबीसी जाता, मागीर एसटी जाता, अशें जाता. तशेंच ह्या आमदारकीच्या इलेक्शनाक बाकी कडेन जाल्ले आसा पळय, एससी जाल्ल्या थंय एससी जाता, एसटी जावचे नाजाल्यार ओबीसी जावचे आनी जनरल जावचे आनी अशें करून चान्स दिवचो. कित्याक एकच समाजा खातीर रिजर्वेशन करून दवरून काणकोणकाराचेर अन्याय जावची न्ही. कित्याक बाकीचोय समाज काणकोणा आसा आनी मोठ्या प्रमाणान आसा.
ताका लागून म्हाजी इतलेंच गव्हर्मेंटा कडेन विनंती की काणकोणा तरी रिजर्वेशन करची न्ही. आमी जेन्ना आमकां रिजर्वेशन नाका म्हणटें तेन्ना हांव भंडारी समाजाच्या अध्यक्षा नात्यान हांवें मिटींग आपयली आनी त्या मिटिंगेक सगळे आमचे भंडारी समाजाचे मानेस्त बरे बरे नेता आनी आमचे बरे पदाधिकारी सगळे आसले आनी त्या मिटिंगेक आमी एकमतान आमचो ठराव जालो की हें रिजर्वेशन नाका म्हणून. सांताक्रुजाच्या 4 खांब वाठारांतल्या साकवा लागसर दुचाकी वेलो ताबो गेल्ल्यान उदकांत पडिल्ल्यान चिंबलाच्या फ्रांसीस वेंकय्या नेलाटोर ह्या दादल्याक मरण आयलें. PWD खात्यान चुकीच्या पद्दतीन साकोव बांदिल्ल्यान थंय अपघात जावन एकल्याचो बळी गेलो. थळावो पंच डॉमनीक पेरेरान PWDच्या कामाचेर तिडक उक्तायला. PWD खात्याच्या हलगर्जीपणाक लागून एकल्याचो बळी गेलो. ताका लागून PWD आड कागाळ करतलो अशी माहिती सांताक्रुजाचो पंच डॉमनीक पेरेरान दिली. एक एक्सिडेंट जालो, सेल्फ एक्सिडेंट 4 तारीख. इट वॉज रिपोर्टेड बाय वन ऑफ द मिडिया. म्हाका खबर आसली हिंगा एक्सिडेंट जाला म्हणून, पूण मिडियान रिपोर्ट हाडला की दॅट पर्सन हू मेट विथ एन सेल्फ एक्सिडेंट हॅज डायड हियर. इट इज व्हेरी सॅड टू आयकॉन दिसले आमकां. तेजी बायक हिंगाच आहाय पळय. आतां हो इशू आमी घेवपाक आतां कितें, हिंगा एक पयलो आदलो एक कलवट आहलो, पोर्चुगीज टायमाचो एक कलवट आहलो आनी आमी केन्नाच आयकोंक नासले त्या कलवटार एक्सिडेंट जाल्या या कोण मेला म्हणून. हो कलवट आतां 8 म्हयने पासून जावंक ना स्टार्ट केल्यार आनी फर्स्ट डेथ इज रिपोर्टेड. एक्सिडेंट खूब जाल्या हिंगा, आमकां अननोन आहा, पूण फर्स्ट डेथ इज रिपोर्टेड हियर ऑन द 4th at 4:30 PM. ओके, तो बावडो कोणाचो भाव आसतलो, कोणाचो चेडो आसतलो, पूत आसतलो. इट इज व्हेरी सॅड. Though he was not a Goan as per the reports, but he was a human being and we feel sorry for that. It shouldn't happen. Okay. आता कितें जाला हिंगा आमचे एलिगेशन्स आहा आनी हेजे पयलीं हांवें जेन्ना मॅनग्रुव्सांक हे इशू गेल्लो तेन्ना सांगलेलें की हो डिझायन फॉल्टी आहा म्हणून. हो डिझायन जो आहा फॉल्टी आहा. कित्याक पयलो कलवट आहलो तेन्ना आमकां टर्न मारपाक बरो आहलो, हिंगा घुंवन येतालो. आतां कितें जाला, हो कलवट हिंगातून बंब जाता प्रमाणे लोक हिंगातून भायर येता आनी हो सारको पळय मोदे वचून तेणें हें मारून हें जालें. सो म्हाजें एलिगेशन आहा एंड आफ्टर दीस हांव कंप्लेन करतलो PWDचेर फॉर नेग्लिजन्स. हें पळय हे इन ड्रामा हो 8 म्हयने पयलो ओपन केला आनी हें डेकोरेशन ड्रामा आमकां डेव्हलपमेंट ओन्ली जाय. Okay. Because of that slope was there, no? So he misbalanced. And he was in the front also, but he was misbalanced and he went direct to bang this pole and he fell down. We have the photos also. The driver has the photos. So the rickshaw driver has the photo. He is the first he came he fell to down know on him. the water. What was his name and when did this happen? He at 4 o'clock. Around 4th of 4:30 June. something. 4th of June at 4 o'clock. Evening, yeah, evening 4 o'clock. हे सगळे कंप्लीट करा. हे बॉल पुढे पब्लिक प्रॉब्लेम जाऊंक ना. It won't be problem in further. Loss has happened to our family, Yeah. but we don't want any other person to Person to face be the same. face the same So problem. we are requesting government to at least develop Complete this, thing yeah, completely. complete this wall. So it's a Bridge. narrow road, it's a turning road. So when you come speed, if you misbalance because of this size and also directly you bang there. So if a proper person also he comes speed and if he doesn't know the route properly, then he will bang directly to that wall. फाटली 5 दशकां रंगमाची गाजोवपी नामनेचे अभिनेते दिग्दर्शक अजित केरकार संवसाराक अंतरले. ते बांदोडे वाठारांत रावताले. संवाद फेकी खातीर ते प्रसिद्ध आशिल्ले. एवम इंद्रजीत, पिपळ पेटला, दो रे मी फा, भायर तिका भितर दुका, सुरिंग, पुलीस पुलीस मार पिल्लूक, सूर्यास्त, धर्मश्री ही ताची कांय गाजिल्ली कोंकणी आनी मराठी नाटकां आसात. ताका अभिनया खातीर बरीच इनामां फावो जाल्यात. ते फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिराचे माजी उपाध्यक्षय आशिल्ले. अजित बाब केरकार हे गोंयचे नटसम्राट म्हणूं येता.
आयज फांतोडेर 2:30 वरांचेर म्हाका एका मित्राचो बांदोडेच्यान फोन आयलो की अजीत सर गेले. एक मोठो धक्को आशिल्लो, कारण अकस्मात ते अशे काळजा हाताकान गेले हे आयकून धक्कोच बसपाचो. अजीत बाबान गुणात्मक आनी संख्यात्मक पांवड्यार गोंयांत कला अकादमीच्या स्टेजीचेर फाटली कितलीशींच वर्सां 54-55 वर्सां म्हणल्यार जाता की कितलेशेच पार्ट केले, भुमिका केल्यो आनी पयलीं अभिनयाची इनामां मेळयली, वेगवेगळी बक्षिसां मेळयली. श्री नागेश महालक्ष्मी प्रसादीक नाट्य समाज बांदिवडे ही तांची घरची संस्था. ही संस्था आनी अजीत केरकार म्हणजे हीच एक संस्था. तांचे कडेन घरा कडेन पळय एक लायब्ररी नाटकांची आसा, खंयच नाटकां मेळना ती तांचे कडेन मेळटा आनी ती वेवस्थीत कॅटलॉग करून तांणी दवरलेली आसा. अजीत केरकार सदांच एक्टीव, हांवें पळयलां वर्सभर एक्टीव, नाटकाचें चिंतन करपी, नाटक ते नाटकाचेर चिंतपी, येवजुपी आनी सामको कितें म्हणटा ते कोऑर्डिनेटर कसो बरो संघटक थंय तालमी घेता आसतना तो दिग्दर्शक नासलो तरीकूय म्हजी अजीत बाबान जवळ जवळ 10 नाटकां केली. तातूंत 3 नाटकां ओरिजिनल आशिल्ली मौलीक आनी बाकीची अणकारीत नाटकां, जातूंत एवम इंद्रजीत हे बादल सरकाराचें कठीण नाटक ताणें म्हजे कडल्यान करून घेतलें आनी तातूंत आपणें स्वता इतलो सुंदर पार्ट केलो. ती भुमिका तांची सामकी फुलो पाकोल्या भशेन, तांचे मुवमेंट, तांचे हालचाली, एजायलिटी, तांची फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी स्टेजीर इतली आसताली की ह्या वयारूय हो नट असो कितले करता अशें आमकां अजाप जावचें. हांवें अजीत केरकाराच्या अभिनयाचेर आनी ताचेर सदांच खूब 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 प्रेम केलें. म्हज्या लेटेस्ट जाळे ह्या नाटकांत हांवें ताका आग्रो केलो की तूं एक पार्ट कर. तो ताणें सरपंचाचो पार्ट केल्लो आनी कितलेशेच अशे बरे पार्ट ताणें केले आनी हांव तांकां श्रद्धांजली ओंपतां की तांणी ह्या नाट्य क्षेत्रांत आपलो ठसो कायमचोच गोंयच्या दवरला. गोंयच्या काँग्रेस पक्षाच्या राजकारणात व्हड घडामोडी पळोवपाची शक्यताय आसा. आदले मुख्यमंत्री चर्चील आलेमांवान काँग्रेसींत येवपा विशीं सकारात्मक संकेत दिल्यात. काँग्रेसीचो फुडार उजवाडाचो आसा अशें सांगून पक्षाच्या थळाव्या फुडाऱ्यां सयत हायकमांडा कडेन चर्चा सुरू आसा अशें तांणी सांगलें. मात आतां चर्चिलाक काँग्रेस तिकेट दितली काय ना हें येता तो वेळूच सांगतलो. पळयात. आनी तो पद आतां इतलो तो आतां 3rd टायम 4th टायम तो कित्याक काँग्रेस मरे एक ओशन व्हडलो धैर्य तो तूं पळय कोण गाड आहा न्हू त्या गाडा समीपणी सुणे रे दुसरे पार्टी म्हणटा पळय सोडा रे ते सुणे सो ताका लागून वालो तेरो तो आतां 4थे पार्टी 5थे पार्टी न्हू पतो कितें जालो ताका लागून कितें उलोवप बी जालां कसलें हांवें बरें केलें म्हणली काँग्रेस बिजन उलोवप जालां पण तुमी काँग्रेसीन बी हांवें कितें म्हणलें ताका बरें जालां तुका पद काँग्रेसीन आमकां हें करून कित्याक तूं तेका म्हण खबर आहा तुका खबर आहा नॉर्थ सावथ म्हणटा बयल्लो कित्याक तूं कितलो तेंप आसलो तुका एक्सपिरियन्स प्रमाणे मुखार म्हणलें कितें जाल्यार बरें करपा जाय जॉइन जातलो आपण जर जावं जॉईन जावं डिस्कशन वरांका खातीर बी टिकेट बी नावेली हेजे खातीर बी कितें अरे बाबा त्या काली खंयचे उपाय केले आमी तिकेटी टायम आपलो खूब हांव NSUI युथ काँग्रेस आसतना आसलो ते मरेच ना रे वरांका तुगे कितें उलोवणी बी जालां जाणटी बरोबर जालें चड उलोवणी सारकी म्हणजे ऑल बरोबर एक वरां भितर कितें उलयलें जाय पॉलिटिकल उलोवं पित्रोल तुका एक दीस मेळटलें चड हुशार तो येयलो म्हणून तुम्ही खूप जण वर मारपी आहे काँग्रेस आमगेले म्हाका चड बरें मारपी म्हणटी आमगे सोनिया गांधी न्हू सर आमी तेजे केन्ना केन्ना कितें वायट उलयलो केन्नाच जायते जाणां ते पार्टीनी भितर येयले MP जाले कितें जालें कित्याक उलोवन गेले हांव केन्ना उलयना कित्याक ती बरी ती लेडी ती कित्याक तेन आज ही काँग्रेस सांबाळ्या आनी अजून सांबाळटा तेक लागून बरें उरल्या आनी आतां तेगेलो पूत राहुल गांधी तो मुखार राहुल तेका चड ह्या प्रियांका पूण जेन्ना आज राजीव गांधी म्हणटा तसलो प्रायम मिनिस्टर जावपा डिफिकल्ट
आता तेगेलो चेड जावपाक शकता थिंग कितें उलोवप चालू आहा तुगे वयर दिल्ली हम्म. दिल्ली गव्हर्मेंट आमचे सगळं आता आतां केलो चालू आहा चला दवल्ले रुमडामोळ वाठारात बेकायदेशीर फास्ट फूड स्टॉलाच्या फाटभुंयेर निर्माण जाल्ले कायदो आनी सुवेवस्थेच्या परिस्थिती उपरांत मायणा कुट्टरी पुलिसांनी संबंधीत विभागाक कारवाये खातीर पत्र बरोवन ह्या प्रकरणाची चौकशी करून कायद्या प्रमाण योग्य कारवाय करपाक सांगला. मजगती दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाय हांणी ही परिस्थिती पुरायपणान नियंत्रणात आशिल्ल्याचे सांगले. 2 व्यक्तीं मदीं जाल्ल्या किरकोळ वादांतल्यान हो प्रकार घडिल्ल्याचे पुलीस अधीक्षकान स्पश्ट केले. तर एक मायनर स्कफल जाल्ली बिटवीन मिस्टर रेडकर आणि सलमान आणि ते स्कफल जाल्या उपरांत ताका प्रिव्हेंटीव अरेस्ट केल्लो मिस्टर सलमानाक आणि रिलीज ऑन बॉन्ड बाय SDM. ताचो फॉलोआउट इज दिस कॉल गिवन बाय बजरंग दल. दुकान बी काय फोडूं ना ते मायनर ऑल्टरकेशन जाली. जेवणाचे मेनू काडा वचून इश्यू जालो आनी ताचे मागीर मायनर स्कफल जाली बिटवीन बोथ ऑफ देम. सो तुमी लॉ एंड ऑर्डर खातीर कितें पुलीस फोर्स बी घाला एडिशनल फोर्स डिप्लॉय केला कारण आज तांच्यांनी कॉल केल्ले सगळ्यांनी येवचें म्हणून त्या प्लेसीचेर. सो ते प्रिव्हेंट करपाक पुलीस डिप्लॉयमेंट केल्लो आसा. मॅजिस्ट्रेट ऑल्सो अरेंजमेंट केल्ली आसा. मॅजिस्ट्रेट SDMाक कळिल्लें आसा. सिच्युएशन वील बी अंडर कंट्रोल. नॉर्मल. गिमाळेच्या सुटये उपरांत शेनवारच्यान एकदाच्यो शाळांच्यो घंटा वाजल्यो. शाळेचो पयलो दीस आशिल्ल्यान दिवचल शारा सयत चडशा शाळांनी गडबड आनी गोंधळ दिसून येतालो. कांय शाळा कडेन तर भुरग्यां सयत पालकांची गर्दी दिसून येताली. चडशा शाळांनी नवीन भुरग्यांची ओवाळणी करून तांकां शिक्षकांनी येवकार दिलो. गिमाळे सुटये उपरांत शाळा सुरू जाल्ल्यान सगळ्या शाळांनी गजबज दिसून येतालो. विद्यार्थ्यांच्या किलबिला सयत एकदाच्यो शाळा सुरू जाल्यो. विद्यार्थ्यां मदीं उमेद फाकिल्ली. दिवचल शारा सयत वेगवेगळ्या वाठारांतल्या शाळांकडेन विद्यार्थ्यांची धांवपळ दिसून येताली. विद्यार्थ्यांक शाळांनी सोडपाक तांचे पालकय आयिल्ले. चडशा शाळांनी नवीन भुरग्यांची ओवाळणी करून तांकां शिक्षकांनी येवकार दिलो. घंटा वाजतकीच प्रार्थना जाली आनी विद्यार्थी आपापल्या वर्गात गेले. ताचे पयलीं आपल्या भुरग्यांक बेस्ट ऑफ लक म्हणपाक पालक विसरूंक ना. आयज आमी हांगा शांतरा स्कुलान आसा. आयज भुरग्यांक मातशी उमेद जाल्लेली आसा. आयज स्कूल स्टार्ट जाता. शाळेचो स्कुलाचो पयलो दीस. पयलीं अशें आसलें की आयज ते स्कूल स्टार्ट जातले 5-6 तारखेक ते जातले काय ना असो आमकां डावट आशिल्लो. कित्याक गर्मी इतकी वाडलेली आसा जबरदस्त स्पीड आसा. तरी हांवें मदल्या टायमार हांवें प्रिंसिपलाक सुद्दां फोन केल्लो स्कुलाच्या की खरेंच तुमी स्कूल फुडें ढकलतले का तुमकां तातूंत कंटिन्यू चालू करतले काय तुमकां ऑफिशियली कितें येयला. म्हाका मॅसेज येयलो की काय अजून येवन ऑफिशियली आनी तांच्यांनी सांगलां की स्कूल कंटिन्यू करतले. जर कितें जालें जाल्यार कळयता म्हणून. पूण आयज जर पळयत जाल्यार तशी व्हडलीशी गरमी आसा. कित्याक हे 2 दिसांनी पावस पडलेलो आसा. ही बी आहा गरमी जातात. भुरग्यांक मातशी उमेद जाल्लेली आसा स्कूल स्टार्ट जावपाक. आनी आयज हे पळयतात न्ही स्कूल स्टार्ट जाल्लेले आसा. आमी एज अ पेरंट्स म्हणून टिचरां कडेन इतकेंच मागता की तांचे जे क्लासी आहा ते फॅन आहा ते सगळे चलता काय ना ते पळोवया आनी ते गोश्ट चलोवया. कित्याक आमी बदल्या टायमार विजीटू करूंक ना. एज अ PTA मेंबर म्हणून आमी टॅक्सिकां कडेन आमकां पयलीं सांगपाक जाय आशिल्लें म्हणजे चॅक करपाक लागून ते शक्य जालें ना. की तांकां डावट आशिल्लो जातलें काय ना. तेन्ना भुरग्यांकूय मागता जर कितें प्रॉब्लेम आसता कितें आसा जाल्यार तांच्यांनी टिचरीक सांगचें आनी टायम टू टायम पयल्यान पाणी पिवचें. मॅक्झिमम आयचो दीस पयलो आसल्या कारणान काय जात ना. कित्याक आयज सांगलें सांगलेलें भुरग्यांक सोडटा स्कुलाक. आतां 5वी न्यू जी समज भुरगीं येवपाचीं आहा तांकां 9 स्कूल दवरलेलें तांच्यांनी 9 ते 11. आतां ही भुरगीं 8 स्कूल येतली आनी ती भुरगीं 9 येतली. तेन्ना सगळ्यां कडेन मागता की गडबड न करता टिचरां कडेन उलोवन वेवस्थीत स्कुलान वयचें आनी कितें अडचण आसलें सॉल्व करचें. शाळेचो म्हाका दिसता पयलो दिवस आनी क्लायमेटूय आयज मातशें बरें आसा आनी म्हाज्या दरम्यान आसा की अशें क्लायमेट आसचें आनी भुरग्यांची काळजी टिचरींनी घेवची आनी तशेंच आयज जे भुरगे सारके उमेदीन आहा की शाळेची पयलो दिवस आसा आपलो म्हणून आयज भुरगे सकाळी आपले उठोन तयारी न्हावन धुवन तयारी करून आयज स्कुलाक गेल्ले आसा आनी अशेंच भुरगे बरें शिकचे म्हूण हांव देवा कडेन जावं टिचरीं कडेन सगळ्यां कडेन मागता की तेंच्यांनी शिक्षण तांकां बरें दिवचें. फ्युचरान ते बरें हें जावचें सक्सेसफूल जावचें. Good morning. Today is my first day at school. I'm so excited that what today is gonna be. Today our new portion is gonna start. I'm in 10th standard, so I'm so excited for it.
My name is Aksha. I live Shirwade, Naveli. My school name is Loyola High School. Today my class teacher's name was Teacher Nisha. I met a new friend. His name was Nathan Chris, and I sat with him. Today is happy. Today is a happy day. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. शिवसेनेचे राज्य मुखेली उपेंद्र गावकार हे खुनी हल्ल्यांतल्यान सुखरूप वाटावले. शुक्रारा राती शिरगांवा उपेंद्र गावकर हांच्या घरात तांच्याच पुतण्यान फारपेट करपाची घडणूक घडली. उपेंद्र हांणी वेळारूच पळ काडिल्ल्यान तांच्या वयले संकश टळ्ळे. फारपेट करपाच्या प्रकरणात उपेंद्र हांच्या दोनूय पुतण्याक दिवचल पुलिशेन रातीच धरले. मजगती फॉरेन्सिक विभागान मध्यान रात्री शिरगांवा वचून तपास केलो. आर्म आनी घरात आशिल्ल्यो गुळयो लेगीत ताब्यात घेतल्यो. शिवसेनेचे राज्य मुखेली उपेंद्र गावकर हे खुनी हल्ल्यांतल्यान सुखरूप वाटावले. शुक्रारा राती शिरगांवा उपेंद्र गावकर हांच्या घरात ताच्याच पुतण्यान फारपेट करपाची घडणूक घडली. फारपेट करपाची घडणूक शुक्रारा राती 9 वरां उपरांत घडली. दुबावीत प्रज्योत उर्फ शिरीश गावकर हांणी आपल्याक गाळी सोवून उपरांत आम घेवन आपणाक मारपाक आयलो. ताणें मेन दाराचेर आनी वण्टीचेर फारपेट केलो. एक गुळी दाराक बुराक करून घरात आशिल्ल्या सोफात घुसली जाल्यार दुसरी गुळी वण्टीत घुसली. दुबाविता वांगडा ताचो भाव लेगीत आसलो. अशी कागाळ उपेंद्र गावकरान दिवचल पुलिशेंत केल्या. ही घडणूक घडली ते वेळार उपेंद्र आनी ताची घरकान्न घरान आशिल्ली. हे घडणुके विशीं उपेंद्र गावकरान कागाळ केल्या उपरांत दिवचल पुलिशेन ताचे दोग पुतणे प्रज्योत आनी गिरीश गावकार हांकां अटक केल्या. हे घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. हांव आज सांजचो 7:30 सुमार आमची मिटींग आसली शिवसेनेची नानोड्या. ती केली बी आनी हांव 8:30 सुमार घरा पावलो शिरगांवा. हांव पार्किंग करता गड्ड्याचे फाटले आमचे आहा पळय ओपन स्पेस थंय हांवें गाडी पार्क केली. गाडी पार्क करतकूच गाडयेक हांवें लॉक बी केलें आनी रोखडोच कोणाचो फोन येयलो गिरीश गांवकर म्हणटा पळय तेजो. थंय म्हणल्यार कितें जालां तर हेजे कडेन उलय म्हणटा. पूण हांव उलय जाल्यार थंय प्रज्योत गांवकरान फोन घेतलो आनी म्हाका नाका तसल्यो गाळी दिल्यो आनी म्हणून घरा कडेन यो तुका कितें ती शिकयता. हांवें फोन कट केलो. घरा कडेन यो जाल्यार हो तेजे कडेन पिस्तूल आसलेलो आनी ते घेवन तो नाचोंक लागलो. हांवें त्या पिस्तूलाक हात लायलो. तितल्यान दोगूय जाण झटापट जाली थंयसर. पूण हांवें थंयसून कितें केलें हो म्हाजेर मारतलो म्हणून हांव तसोच भायर सरलो रस्त्याचेर. तितल्यान एकटो कोण स्कुटीन वयतालो ताका हांवें हात केलो. मातसो आपल्या देवळा कडेन वयता हांव. तेणें घेतलो म्हाका आनी ताका मातसो म्हणलें म्हाका बिचोले सोड. तो कोण तो म्हाका खबर ना. हांवें ताका विचारूंक तेणें हाडून बिचोले सोडलो आनी बिचोले हांवें कंप्लेन दिली. तेज्या पयलीं येता आसतना हांवें बायलेक कितें जालें आमची दार सदांच बंद आसता. ती एकटीच आसता घरा कडेन. दार बंद आसलें म्हणटकूच तिका हांवें फोन केलो कितें जालां तर तो म्हणलो उदकच्यान गाळी मारता कितें करता. हांवें म्हणलें तूं एक काम कर तूं म्हणलें फुडल्यान दार उक्तें करना तूं फाटल्या दारांसून म्हटलें फाटल्यान वच म्हटलें तूं हांव पळयता कितें तें म्हटलें. आनी मागीर आमी जेन्ना पळय पुलीस हांव येयलो हांगा कंप्लेन हें केली रजिस्टर न्हू तांकां सांगलें अशें अशें आहा म्हणून. तांकां घेवन गेलो हांव. थंय वच जाल्यार दार मोडलेलें असलें लॉक बी फोडलेलें असलें आनी थंयसर 2-3 बुलेटी मारलेल्यो असल्यो. त्यो सगळें इन्स्पेक्शन सगळें हें केलां तेंच्यांनी. दार बी फोडून सगळें उक्तें हाडटा. पण कारण बी अशें कितें कारण कांयच ना. आमचें कांयच ना तशें. आमचें कांयच ना. गन घेवन न्हू. गन आसलें ते पळय ते बुलेट बी सगळें आसली थंय तांबडी बुलेट बी. पण कोण इंजर्ड बी जाला तुमचो ना तसो कोण इंजर्ड जाला. आज आमचे शिवसेनेचे राज्य प्रमुख उपेंद्र गांवकर यांचेर एक भ्याड हल्लो जाल्लो आसा आनी ह्या गोष्टीचो आमी जाहीर निशेध करतात. आज दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर अधिकृत रित्या तक्रार नोंद जाल्लेली आसा आनी हेजे फाटल्यान जे गुन्हेगारी आसात तांकां अटक करची अशी आमी मागणी केल्लेली आसा. आमी सरकारा कडेन विनंती करता हें प्रकरण गंभीर आसा. नॉर्थ गोवा SP जे आसा हेंच्यांनी हितून बरें लक्ष घालचें. कित्याक एका राज्य प्रमुखाचेर जर असो हल्लो जाता जाल्यार सामान्य मनशाचें कशें सामान्य मनशाचें कितें हो प्रश्न उबो रावता. ताका लागून आमी शिवसेनेतर्फे विनंती करता सरकाराक की प्रशासनाक विनंती करता की हें प्रकरण तेंच्यांनी गंभीरतायेन घेवचें आनी हाचो सोक्ष लावचो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
तळसई गावात दूषित उदका पुरवणाची समस्या आयिल्ल्याची खबर आयल्या उपरांत प्रशासनान बेगोबेग कारवाय केली. सांगेचे उपजिल्लोधिकारी मिलिंद वेळीप हांणी संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्या वांगडा गावात भेट दिवन परिस्थितीची पळोवणी केली. नागरिकां खातीर तात्पुरती उदका पुरवण व्यवस्था सुरू करपाची सुचोवणी तांणी दिल्या. पळयात. पुर्तीचे टायमार साकून आमी फोंडार उदक खाताले, उदक ना तेन्ना कुट्टान भरून, आनी आतां तो सामके जोर कळ्ळें. आता डेप्युटी कलेक्टर येवन सांगून गेलो तुमकां की 8 दीस भितर तुमकां दोन्ही बांय निवळ करून दित म्हणून. हय तें सांगता बंद जालें ना. मागीर आतां हें जालें म्हणटा तें आमकां कळ्ळें, नाल्यार आमकां जायना आसलें. आता हे कशें कित्याक लागून सगळे लोक पावले म्हणटा तुमी जे रिपोर्टरांनी न्यूज हाडली म्हणून बोवाळ जालो. तो हो लूज पावलो म्हणून जालें न्हू तें, नाल्यार जायना आसलें. हांव सांगता तुका हें जालें म्हणून आनी बरें जालें इतलें करून. कितली वर्स लागली, कितली वर्स जाली आता? ह्याक 40-50 वर्सां जालीं. विजीट केली, सरप्राईज विजीट केली लोकांक लागून, आणि तुम्ही तांची क्रायसीस आयकून घेतली, दोन्ही बांय पळयल्यो, आणि तुम्ही सांगले ते प्रमाणे PWD हेल्थ ऑफिसर आयिल्ले हांगा. सो तांच्यांनी सॅम्पल टेस्ट करून सॅम्पलिंगा वयल्या. आता मुखावेले स्टेप कितें जातलो हाजेर? आयज आमी तळसाय गांवांत जो प्रसार माध्यमांतल्यान सोशल मिडियांतल्यान जो विशय हायलायट केल्लो ताजेर वेगवेगळे प्रतिक्रिया ह्यो सोशल मिडियाचेर येताल्यो. ताजी वस्तुस्थिती कितें आसा हें पळोवपाक आमी आसा सांगे एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा आमी ह्या गांवांक आयिल्ले, तळसाय गांवांक आयिल्ले. आमी गांवच्या लोकांची भेटी घेतल्यो. तांचे जे उदकाचे सोर्स आसात ते प्रत्यक्षात आमी वचून पळयले. ह्या गांवांत प्रामुख्यान आसा ज्यो 2 बांय आसा आनी एक जी आसा ती सरकारान दिल्ली बोरवेल आसा. प्रामुख्यान लोक जे आसा हांगचे ह्या बोरवेलाचे जे आसा ते उदक पिण्या खातीर यूज करता. तशेंच जेन्ना केन्ना कमी पडटा किंवा बोरवेलांतलें उदक कमी जेन्ना येता ते म्हणटा की आमी त्या बांयचे जे आसा ते उदक जे आसा आमी पिवपा खातीर योग्य करता, आमी उपयोग करता. ताचे नंतर आमी बांय, दोन्ही बांय ज्यो आसा आमी विजीट केल्यो. त्यो दोन्ही बांय ज्यो आसा त्यो प्रायवेट आसा, लोकांनी आपल्या मेहनतीन कश्टान केल्ल्यो ज्यो आसा त्यो बांय आसा. एक जी आसा तशी स्टोन वॉल आसा जी चिऱ्यांनी बांदून काडलेली आसा बाय, पण आनी दुसरी जी आसा ती मड बांय आसा. सो आमी वचून थंय पळयलें की उदक जें आसा तें गाडूळ जाल्लें आसा. ताका ग्रीन येलोइश कलर जो आयिल्लो आसा, थोडेफार स्नेक आसा बेबी आमकां एक दिश्टी पडले त्या बांयक. सो आमी लोकांक रिक्वेस्ट केला की टायमींग जें आसा तें उदक जें आसा तें पिवू नाका. आणि ॲट द सेम टायम आमी ड्रिंकींग वॉटर जे आमचे डिपार्टमेंट जे हांगा आयिल्ले तांकां सांगलां की एडिशनल एक टाकयेची हांगा वेवस्था कर, कारण बोरवेलाची एक टाकी जेन्ना उदक भरलें जेन्ना तें उदक सोंपता पर्यंत दुसरी हें करता पर्यंत वेळ लागता. सो तांणी आमकां एश्योरन्स दिला की इमिजिएटली आसा बाय नेक्स्ट वीक पयली जी आसा ती हांगा एक 2000 लिटराची आसा जी टाकी जी आसा ती उदकाची प्रोवायड करतले. सो एक टाकी भरली म्हणटकर आसा तेन्ना दुसऱ्या टाकयाचे आसा तें उदक तांकां पिड्याक उपयोग करपाक मेळटलें. तरी आसतना आमी लोकांचो आमचो कॉन्टॅक्ट डिटेल घेतला आनी ड्रिंकींग ऑफ वॉटर तांच्या ऑफिशलाक आमी सांगला एज एन वेन तांकां टँकराची गरज पडटा तांकां प्रायोरिटी बेजिसाचेर आसा ते पिड्या खातीर ती टँकराची आसा ती सोय करून तांकां उदक पावोवचें अशें आमी तें डायरेक्शन आमी तांकां दिल्लें आसा. त्या बरोबरच कन्सर्न जो ह्या गांवचो सरपंच आसा चंदन उदरकर ताका आमी सांगलां की जी चिऱ्यांनी बांदलेली जी बांय आसा ती इमिजिएटली आसा ती उपसून जी आसा मनसून जातकर उपसून जी आसा ती बांय तांकां फूल रिनोवेट करून दिवची आनी त्या बांयचें सगळें डिसीड करून किंवा रिंग सिस्टम घालून जे आसा ताका पिड्या योग्य त्या बांयचें हें करून दिवचें. त्याच बरोबर कोण भुरगे खेळटा आसतना किंवा त्या बांयक स्नेक आसा खेळटा आसतना कितें त्या बांयक पडूं नाका म्हणून तांकां सांगलां की त्या बांयचेर आसा ती एक नेट घालून नाल्यार केज घालून ती पॅक करून दवरून आमी तांकां सांगले कडेन आसा. टी टायम खबरो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटीन लायव्ह.
दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो